विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पणजे 18 जून रस्त्यार पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाड पडून कांय गाडयो डॅमेज जाल्यात। मनीस जिवाक हानी जाल्ली ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून रूख कापून रस्तो मोकळो केलो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव SM रावत फायर डिपार्टमेंट हेडक्वॉर्टर। म्हाका 11:48 एक कॉल येयले की 3 फॉलन ऑन द कार, HDFC बँक 18 जून रोड पणजे। इमिजिएटली आमी टर्न आवट केले, ते प्लेसीर पावले। ते प्लेसीर पावले उपरांत पळयले जाल्यार एक कार, 2 एक्टिवा आनी एक ज्युपिटर स्कूटर हेंचेर एक व्हडलो खांदो पडलेलो। भितन कोण मनीस नसले। आमकां कॉल दिताना सांगलेलें की तेतून मनीस आहा म्हणून। ते प्लेसीर मनीस नसले, ते भायर सरलेले आनी तो जो कार चलोवपी आसलो ओनर तो ते प्लेसीर प्रेजंट आसलो। तेणी सांगलें कोणाक इंजर्ड जावंक ना आनी आमी भायर सरले। आमी इमिजिएटली आमचे जे फायर इक्विपमेंटाचे इमर्जन्सी इक्विपमेंट आहा ते यूज केले, कटर, चॉपर, रोप, क्रोबार आनी ते खांदो कारी वयल्यान काडलो, ते स्कुटरी वयल्यानूय काडलो आनी जो रोड पब्लीकेक क्लियर करून दिलो पब्लीकेक। तेन्ना पुलीसूय थंय आसले, पुलिसान आमकां बरी हेल्प केली। ट्राफीक दुसरे सायडीन सोडलेले तेणी ट्राफीक आनी रस्त्यार आमकां काम बरे भाशेन करूंक मेळ्ळें आनी आमी तें कंप्लीट काम केलें। आमकां थंय पावपाक 7 मिनटां लागलीं आनी तें काम सगळें आमी एक अर्द वरा भितर क्लियर केलें आनी रिटर्न येयले।